माझे नाव दयानंद किनळेकर। आयज हांव आतां पुरमेत बाजाराच्या पेडण्या बाजाराक येयल्लो आसा आनी आयज गर्दी बाजाराक म्हाका दिसता जवळ जवळ काहीतरी भरपूरच जाल्लेली आसा आनी ते बाजाराक लोकांची खूब गर्दी जावन आसा। बटाटे कांदे बटाटे घेवपाक आमचे सुकी खारी घेवपाक पुरमेत बाजाराचो आपणाक पावसाळ्याक लागून घरा कडेन भरपाक लागून खूब जाणां येयल्लेलीं आसा आनी ते वखदार ह्या बाजारात खंयच्या गांवचे म्हाका दिसता जवळ जवळ काहीतरी कर्नाटक महाराष्ट्र बांदा अशा पद्दतीन लोक येयल्लेले आसात। आपलो लोकांक जीवन आवश्यक वस्तू विकपाक येयल्लेले आसात आनी ते वखदार म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ आतां खूपच गर्दी जाल्लेली आसा आनी बाजारात आनी त्या पद्दतीन लोक कांदे बटाटे 25 रुपया 50 रुपया अशा किलोनी विकतात। 20 रुपये से आकाश नहीं बोले 20 नोट दे। नाश्ते कुठून हाडला? विलवडे महाराष्ट्र। कसे ते गावठी गोडीत कसे ते? कुठून हाडले तू? विडुल्या महाराष्ट्र। तुला आवड कसो? 150 रुपया। पुढे तांदूळ कसे? 60 रुपये। 60 रुपया। आणि सोला? सोला 100 रुपये शेर। आणि हे नाचणे? नाचणे 50 रुपये। गिऱ्हाईक जाता कोण बरा ह्या फावटी जा पुरमेताच्या बाजारात गिऱ्हाईक बरा जाता? जाता। हाव काय तुझं? माझा जयश्री। हे मिरसांगे कसे? 400 रुपये। 400 रुपया। तुम्ही कुठून येला आता? तळवडेगाव। तळवडे स्पेशल येलात पुरमेताच्या बाजारात।